birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ramkala. Happy birthday to you. आज रामकृष्ण काका आमचे 95 वर्सां पूर्ण करून 96वांत पदार्पण करतात. त्या खातीर तांकां हांव सगळ्यान पयलीं खूब खूब शुभेच्छा मागतां आनी देवा कडेन मागतां की तांणी शतक पूर्ण करचें आपल्या आयुश्याचें. रामकृष्ण काका व्यक्ती म्हणपाक इतलें न्ही, ते खरें एक विभूती जावन आसा. तांचें हें कार्य हांगा स्पेशली हें तांणी जें स्नेह मंदीर हांगा उबारलें आनी इतलो लोकांचो जन विरोध म्हणटा तसो तेन्ना आशिल्लो, त्या काळान तांणी हें उबारलें आनी आतां तें इतल्या लोकांक हांगा उपयोगी पडटा. ताजो हांगा येवन पळयले शिवाय कोणाकूच ताजो अनुभव येवचो ना. हांव हांगा रिटायर जातकच आमचे डॉक्टर अजय वैद्याच्या विनंतीनुसार हांगा हांव विजीट करपाक लागलें. आठवड्याक एकदां हांव हांगा येतां आनी जेन्ना जेन्ना हांव हांगा प्रत्येक पेशंटा म्हऱ्यान वतां तेन्ना तांचे जे म्हाका बरे आशिर्वाद जे मेळटात ते म्हाका दिसता हांव तांकां पळय कितें ट्रिटमेंट किंवां कितें दिता ताचे परस खूब चड मोलाचें आसा अशें म्हाका दिसून येता. आनी एक दीस सुद्दां आठवड्यांतल्यान येना जाल्यार म्हाका सामकें चुकिल्ल्या भशेन जाता. आनी कितें पर्सनल कारणाक लागून समज हांव उरलें येवपाचें जाल्यार हांव संडे तरी येवन वतां. पूण इतलें तांचे हांगा जे इनमेट्स आसात ते बरे सामके आनंदान आसात. म्हजें नांव विश्राम जोड. हांव हांगा रावतां. हांव एक रहिवासी आसा आनी गेली 5 वर्सां हांगा रावतां. आनी रामकी भाव आमच्या बरोबर गेली 3 वर्सां आसा. कोवीड काळान ते हांगा आयले तेन्ना पासून हांगाच रमले ते. तांणी एवढी येदली व्हडली संस्था उबी केली ताची खरेंच तांकां श्रेय दिवपाचें. आनी ती व्यक्ती अशी न्ही, ती म्हणजे एक संस्थाच आसा अशें म्हाका दिसता. ताका हांव 96व्या वर्सा मुजमुजीत परबी दिता. देव बरें करूं. आज रामकृष्ण काकांचो 95वा वाडदिवस आणि खूप सगळ्या स्नेहमंदिर रहिवाशातर्फे मायेमोगाची हुनहुनीत परबी आणि त्यांच्याकडल्यान आम्ही सगळेजण आशीर्वाद सोडतात. एक निरपेक्ष अशा प्रकारचो कार्य करतो जाणे म्हाका हांगा एक संद दिली. हांव सुमन सामंत, स्नेहमंदिराची कार्यकर्ती. 20 वर्सां आज हांव त्यांच्या बरोबरून वावरता. येताना म्हाका फक्त एकच संदेश दिलो, सुमनताई, सामाजिक कार्य आणि ह्या सामाजिक कार्यामध्ये बऱ्याच वेळेला अपेक्षा सोडून आणि निर्लज्ज होऊन काम करावं लागतं. पुढे चला. आणि तोच संदेश घेऊन जी त्यांची कार्यकर्त्याची जी टीम आसा, जो गट आसा, त्याच्या भितर वावरताना म्हाका खूप खोशी जाता. आणि त्या ज्या आनंदान आनंद दिवपा खातीर म्हणून नाईक काकान हे स्नेह मंदिर वृद्धांच्या जिणे भितर आनंद दिवपा खातीर निर्माण केले. आज रामकृष्ण काका म्हणजे रामकृष्ण नायक हांचो आज 95वा वाडदिवस. आज 95 वर्सां पूर्ण जाली. म्हजी आनी रामकृष्ण काकाची वळख नाटका खातीर जाली. दी गोवा हिंदू एसोसिएशन ह्या संस्थेन तोय कार्यकर्तो आनी हांव नाटकां पळोवंक वतालो तेन्नाच्यान जवळ जवळ 25-30 वर्सां पयलीं पासून तांची वळख जाली. आनी त्याच वेळार तांणी स्नेह मंदिरचें काम हातान घेवन स्नेह मंदिराची उबारणी सुरू केल्ली. म्हणजे तांचे बरोबर पयशे एकठांय करपाक ते भोंवताले. रामकृष्ण काका केन्नाच लग्जरी गाडी घेवन पयशे मागूंक केन्नाच केले ना. एक तर ते म्हज्या स्कुटरीचेर बसताले फाटल्यान आनी मुंबयच्यान 2nd क्लासान येताले. मागीर आमी सगळ्यांनी आग्रह केलो म्हणून 3 टायर AC मॅक्झिमम ताचे पयशे तांणी केन्नाच संस्थे कडल्यान घेतले ना. पयशे संस्थे कडल्यान तांणी केन्नाच घेतले ना. म्हणून म्हज्यान इतलेंच जाता, त्यामुळे हांव तितलोच पयसो खर्च करून येतलो. अशें म्हणून येतो वतो प्रवास हो म्हयन्यांतल्यान पयलीं 3 म्हयन्यांतल्यान एकदां, मागीर 2 म्हयन्यांतल्यान एकदां, मागीर म्हयन्यांतल्यान एकदां अशें करून जेन्ना तांकां 70 वर्सां जालीं तेन्ना आमी सांगलें की रामकृष्ण काका आतां पुरो प्रवास. आतां तुमी मुंबयचें सगळें तुमचो संवसार आसा तो बिटकी कवळा आनी गोंया मडगांवां घर आसा थंय येवन रावा. त्या घरान ते एकटेच रावताले. रामकृष्ण भाऊचो बापूय केशवानंद नायक हांणी
3 संस्था स्थापन केल्यो. एक समाज सेवा संघ म्हणजे महिलांनुतन असती, दुसरी गोमंत विद्यानिकेतन आणि हांव सदांच म्हणटा तिसरी म्हणजे रामकृष्ण भाऊ एक संस्था. आनी एक मनीस आपल्या जिणेंत कितें करपाक शकता हाजें एक उदाहरण कितें केलां आनी केदो स्वार्थ त्याग तांणी केलो. तांणी मराठी रंगभुमीक पळय योगदान दिलां तें सुमारा भायर रायगड आनी एका परस एक बरी मत्स्यगंधा, लेकुरे उदंड जाली, अभिज्ञान शाकुंतल बऱ्याच म्हाका ल्हानपणा ते आमचे सोयरे नातेवाईक म्हाका दिसतालें तांकां वेवसाय बी ना, CA बी न्ही, ते नाटकूच करपी हो वेवसाय म्हूण ताका अशें दिसतालें. म्हाका दिसता गोंयान रामकृष्ण भाऊचो जाय तसो भोवमान केलो ना. गोमंत विभूषण मेळपा सारको मनीस केलें ना. अजून करपा जाता, पद्मश्री तर मेळपा जाताली.